आयज हांगा आर्माला हे आमचे सगळे फ्रेंड्स हरमलचे हेंच्यांनी आयज हांगासर म्हाका स्पेशली हांगासर इनवायट केलो आनी तेंच्यांनी परत हांगासले तेंचे घरांतल्या बायलांनी बी बरें जेवण करून हांगासर म्हाका स्वागत केल्लो आहा. परत तेंचे थँक्यू म्हणटा. तशेंच तेंकां तेंची इच्छा आहा की हे इलेक्शन हांवें कंटेस्ट करपाचें. हेच्याच खातीर तेंच्यांनी म्हाका हांगासर आपयलो. तुका आतां कसो रिस्पॉन्स आहा? तुवें ओवरऑल तूं जेपनी सोशल वर्क म्हणून काम करतालो, सो कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचा? पळय सोशल वर्क म्हाजी चालूच आसली. सो ते दिसा सगळे हे लोक मांद्रे मतदारसंघाचे लोक सगळे जमून ऑफिसान येवन तेंच्यांनी सांगलें की हांवें इंडिपेंडंट फॉर्म भरपाचें आनी हे फावट तूं कंटेस्ट करूंकूच जाय. कित्याक ते खरें म्हटल्यार ते लोक वाजेले. तेंच्यांनी इतले फूल फ्लॅश मेजॉरिटीन हे कॅन्डिडेटाक इलेक्ट करून हाडले इतली मार्जिनान, आनी अचानक तेणी विश्वासघात करून तो अचानक गेलो आनी ना सांगता तांकां इन्फॉर्मूय करूंक ना कांय ना, अचानक सो गेलो. सो ताका लागून ते फ्रस्ट्रेट जाले आनी तेंच्यांनी स्वताहून डिसिजन घेतला की आमकां आनी पार्टी म्हणटात ती नाका. कित्याक खंयच्या पार्टीन जर ताका इलेक्ट करून हाडीत जाल्यार तो ह्या सत्ता आहा म्हणून ह्या पार्टींतल्यान त्या पार्टीन उडक्यो मारता. त्याच्या पेक्षा तेंच्यांनी म्हाका इतलेच रिक्वेस्ट केला पार्टी आनीक नाका म्हणून. सो तेंचे विशीस तेंचे डिमांड्स कितें आहात ते कशें वचपाचें कितें वचपाचें ते तेंचे हेच्या प्रमाणे वयतले आमी. तूं इंडिपेंडंट फुडें सरतलो? पळय ऑलरेडी सगळ्यांनी मेजॉरिटीन सांगलां इंडिपेंडंटूच चल. अजून पर्यंत बाकीच्या कोणीक कांय सांगूंक ना अशें. आनी इंडिपेंडंट ते लोकांनी सांगलां ते हेचेर हांव फुडें सरतलो. तुज्या वांगडा येयल्या डेफिनेटली पंच असतात, सरपंच असतात, 100%. पंच सरपंचूय असतात आनी सांगपाकूय येयलेले. जोकेम फेर्नांडीस. आमी हांगा मदले आडवयले. आमी टॅक्सी ड्रायव्हर हांगा टॅक्सी चलयता आनी आमी जिता लागीं केन्नाच वचोंक कसल्याच कारणाक लागून कितेंच रिजन कितेंच म्हणजे कसलेंच काम आसूं न्ही एका फोनार तेचे लागीं काम जाता. आमी आमचे MLA लागीं सुद्दां गेले. आमी काँग्रेस कार्यकर्ते आमी सगळे काँग्रेसीक वावरल्या. इतले जल्मान सावन आमी काँग्रेसूच. पूण आमकां आतां इतलो वाज येयला काँग्रेसीचो म्हणल्यार आतां BJPचो वाज येयलो म्हणून आमी काँग्रेसीक हाडले. आतां काँग्रेस परतून तेंच करता. आतां काँग्रेसूय नाका आमकां आनी BJPय नाका. ताका लागून आमी मागता काँग्रेसी लागीं आमी मागता आमकां जीत आरोलकराक आमकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून दिवचो आनी तुमी जाताले आमकां एक सपोर्ट करचो. काँग्रेस भुरगे एकठांय जाला कित्याक आनी ताका आमी आपोवन हाडला. आतां आमकां तो सगळ्याक पावता कित्याक आमचे खूब प्रॉब्लेम जातात. लागून ताका तो आमकां खूब सपोर्ट करता आमकां. ताका लागून आमकां आतां कितें सगळे आमी लोकां आमच्या काँग्रेसच्या लोकां कडेन मागता आमकां सपोर्ट जीत आरोलकर इंडिपेंडंट हिडे जावन ताका आमी सपोर्ट सगळ्यांनी करपाक. हांव ह्या वॉर्डाचो पंच मेंबर प्रवीण वांयगणकर. हांव पयलीं पासून BJP आनी खूब वर्सां BJP काम केलां हांवें. म्हाका पयलीं खबरूच नासली की राजकारण आमी चड आमी ना. पूण एक म्हाका 3-4 टर्म आमी सारके BJPक वावरले आनी BJPक निवडूनय हाडले. निमाणे BJPक आमी कंटाळ्ळे. BJP कडेन आमचें कसलेंच काम जावंक ना. मागीर आमकां दिसलें एक कोण तरी न्यू परत चेंज फेस हें करपाचें. आमी सोपटेक सपोर्ट केलो. सो आमी सोपटे म्हणजे काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करूंक ना. आमकां दिसलें सोपटे कितें तरी आमचें बरें करतलो म्हणून. पूण सोपट्यान सगळ्यांचो विश्वासघात केल्लो आहा. तो डायरेक्ट दिल्लीक गेलो. दिल्लीक कित्याक गेलो आमकांय खबर ना. पूण आमी दिसतालें आमकां सोपट्याची आमकां खूब आशा आसली. पूण दोन वर्सां लागीं जालीं आतां कसलीच कामां जावंक ना लोकांची. तरी पूण आमी सोपटे एक्सेप्ट केलो की फुडें कामां जातलीं म्हणून. आमकां आशा आसली कितें तरी काम हेजे कडसून जातलें पूण कसलीच कामां जावंक ना. आनी आतां BJPन गेला. पूण आमकां दिसता आमकां BJPय नाका आनी आतां काँग्रेसूय नाका. म्हणून आमी एक न्यू फेस म्हणून आमी जीत आरोलकरा कडेन गेले आनी सांगलें आमी तूं आमच्या मांद्रे येवं कॉन्टेस्ट कर आमकां आमच्या मांद्रे मतदारसंघात. सो आमी तुका सपोर्ट करता. आमी तुज्या वांगडा फूल आसा. हरमलाच न्हू आमी सगळ्याक भोंवले. हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर तेंच्या वांगडाच आहा. पूण म्हाका दिसलें आमच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांची आमी मिटींग घेतली आनी जीत आरोलकराक सांगलें तूं हरमला यो आमी तुका सपोर्ट कर. आयज ताका स्पेशल हे आमच्या गांव भावांनी यूथ ताका जेवणाक एक आमंत्रण दिलां आनी आतां स्पेशल ताका आमी जेवणाक आपयल्लो आसा. आमचें बरें हेका आनी फुडें आमची आनी बरी कामां करची आनी आमचो ताका सदींच तेंको आसतलो.